त्या दिसा आमचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट फ्रॉम नॉर्थ गोवा ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पॉवर श्रीपद नाईक दिसती पडलो म्हाका बरें दिसलें बाबा खूब तेंपान दिसती पडलो आनी हांव तेन्ना म्हजो उलोवपाचो टायम आयिल्लो 0 आवरान म्हजें 4th नेम आशिल्लें आनी तेन्ना हांवें चिंतलें सांगताना रिगार्डिंग ए व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू की एंडाक हांव अपील करतलो स्पिकरा फुडल्यान की तूं आनी हांव गोंयकार आनी तिसरो पळय आमचो आसा राज्यसभान पॉलिटिक्स गेली तेल्लाय तिगूय एक जावन गोंयांत वचून लढाई करया नाल्यार गोंयांत गेले बीजेपी काँग्रेस आनी कितें म्हणून अशें उरले आमी गोवा सेव्ह करपाक जाय ऑलरेडी डॅमेज जाल्ले आसा फाल्यां तुका आनी म्हाका असले दीस येवपाक ना पळोवपाक की आमच्यान कांयच करपाक जायना आतां करपाक जाता तिगूय आसा आमी जॉयंट जावया आनी लढाई करया आनी तेन्नाच एडजंट जाली कितें गडबड जालो आनी स्पिकरान त्या दिसा इथे दिसुल्लो आनी आय थॉट पब्लिकली हांव अपील करतलो 100% करपाची पासून गरज ना तो सिनियर आमच्या एगेन तूं फुडें वच न्ही हांव येता तुज्या बरोबर डू इट इन द इंटरेस्ट पॉलिटिक्स बिलिटिक्स गेले तेन्ना लेट्स डू इट फॉर गोवा हांव ताच्या स्टेटमेंटाचें स्वागत करता खरेंच तेणें बरें सांगिल्लें आसा आमी तें करीत आसा तो ताजे इवन लेट जरी तर आयलो ताणें बेगीनच ताका हें समजलें ही बरी गोश्ट आसा आमी हें सदां करीत आयले आसा आतां जे MP जाले का ताजी एक काँग्रेस एक BJP अशें जालें पूण आमी सगळें कॉर्डिनेशनान काम केलें आनी ताका हें समजलें त्या बद्दल ताजो हांव आभारी आसा ताणें कसलेंय काम जें आहा गोंयच्या संदर्भांत कसलेंय विकासाचें काम आसा तातूंत आमचे कडेन मिनिस्ट्री आसा सरकार आमचें आसा इवन आमी केन्नाच ही कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हजी न्ही ती कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें कांय करिना आमी समतोल गोंयाचो विकास हो आमचो ध्येय आसा आनी तातूंत तोच जोडलो जाल्यार आनी बरें जातलें ताज्याय मतदारसंघाचो विकास जातलो आनी अख्ख्या गोंयाचो विकास पूण ते म्हणटा की सपोर्ट गावना म्हणटा तितलो तुमच्या कडसून जावन किंवा जे राज्य तो हें म्हणटा तें चुकीचें आसा ताणें पयलें जो हे उल्लेख केलो तो बरोबर आसा परंतु तो सपोर्ट मेळपाक सांगपाक येवंक जाय न्ही कारण कितले फावटी येयला एकदां सुद्दां मेळूना तो आयला ताचें आमी स्वागत करतले येवंक जाय अशें ना इवन फोनाचेर सांगला तेजें काम जें कितें काम आसा गोंयच्या विकासा संदर्भी काम आसा तातूंत आमचो 100% सपोर्ट आसता कम्युनिकेशन तो केन्ना आमकां सांगूंकूच ना तेणें काम एकूय काम सांगूं ना परंतु आमी आप जावन करता आमचो राज्यसभेचो खासदार ताणें सावथ गोंयांक सुद्दां स्कूल बसीस दिल्या आमी काही जरी करूंक मेळना सुद्दां आमी वेगळ्या पद्दतीन सगळ्यो गोश्टी खंय करूं जाय त्यो करता लोक हे आमचें हें आसा हांगा इलेक्शन जालां की पार्टी कुशीत आमी लोकांचे प्रतिनिधी आमकां सगळ्या लोकांचे कोण आमचो वोटर कोण आसा कोणें दिला हो विशय नासतना आमी सगळ्यांनी लोकांची सेवा म्हणून आमचें व्रत कम्युनिकेशन गॅप खंय तरी चड जाला कसो दिसता तुमच्या भितर आमी एकामेकांक मेळोंकूच जाय हांव तो मेळ्ळो की हांव आमकां अडकिता ताजें कितें जर हें कितें काम अडचणी कितें आसा तें आमकां सांगूंक जाय आनीक गजाल सावथ गोवाचो MP विर्याटो फाटीं तेणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी म्हटलें गोंयचे इश्यू वयर मांडपाक मेळनात सो तो म्हणटा नॉर्थ गोवा सावथ गोवा आनी राज्यसभा हे तिनूय MP पॉलिटिक्स सायडीक दवरून आमी एक कडेन येवपाक जाय म्हणटा तो जाल्यार तुमचें कसो कितें प्लॅन आसा कारण हांवें तुका सांगलें पळय फ्लायओव्हर हें म्हणचें दक्षीण म्हणचें न्ही हांवें कारण हांव राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लमेंट आसलें कारण आमकां जमून गोंयचे इश्यू लागता हांवें जे विशय उलयलो नॉट स्पेसिफीक टू उत्तर गोवा दक्षीण दीस इज फॉर ऑल गोवा न्ही सिव्हील रिपोर्टाच्या संदर्भात गोंयांक फायदो आसा देशभराकूच फायदो आसा हांवें जें सांगलें फेक कॉल जे येतात आनी लोकांक पयशे लोकांचे वयतात त्या हातूंतल्यान तेजो सायबर करतात आनी त्यामुळे तो विशय सगळ्यांक आनी त्यामुळे हें जें बील हें आशिल्लें फ्लायओव्हर इट इज नॉट इट इज इन सॉल्व आमी पळयता आसतना इलेक्टरल पॉलिटिक्स आमचे वेगळे आसा पण आमी तशें कांय हें आसना आमी मेळटात पार्लमेंटांत आमी कांय विशयांचेर डिस्कशन करतात त्यामुळे आमच्या भितर एज अ इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट पळयता आसतना आमी एक स्टेट म्हणून पळोवंक जाय आनी ताका लागून कशें आसा की विविध विशय हांवें तुका सांगलें न्ही कारण खूब खासदार आसता हांवें 125 म्हणलें म्हणून 125 येना न्ही दिसाक सॅलरी तरी म्हणजे हायस्ट सॅलरी ऑल द MPs आमचे 245 खासदार आसा आनी त्यामुळे तातूंतल्यान म्हज्या एवरेज असो एकूय दीस नाशिल्लो की ज्या दीस म्हजो प्रश्न पार्लमेंटान ना एवरी डे म्हजो पार्लमेंटान प्रश्न आसता दिसाक 3, 4 आनी हांव सदांच तुमकां ते शेअर करता त्यामुळे सदतीक येताले तातूंत आमी ट्राय करूंक जाय
विषय जो आसा इट इज इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट. आमी सगळो विषय करपाक लागलो काय घेना आमी आसात न्ही. ताका जर कितें आसा जाल्यार ताणें उलोवपाक लागलें सरकार केरळाक आमचें सरकार आसा गोंयांत आमचें सरकार आसा त्यामुळे ताका